फाटल्या दिसांनी 10वीत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक सरळ 11वीत प्रवेश मेळटलो ही खबर मेळिल्ली आनी आतां 9वीक नापास जावपी विद्यार्थ्यांक 10वीत प्रवेश मेळटलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या। इयत्ता 9वीत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक 9वी पास जायनासतना 10वीची परीक्षा दिवपा सयत ITI वा एखादो अभ्यासक्रम पुराय करपाची संदूय आतां फावो जाल्या। हे खातीर संबंदीत विद्यार्थ्यान विद्यालया कडल्यान शाळा सोडिल्ल्याचो दाखलो म्हळ्यार लिव्हिंग सर्टिफिकेट घेवची पडटली। तशेंच शालांत मंडळा कडेन परीक्षे खातीर खाजगी उमेदवार म्हणून नोंदणी करची पडटली। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। एखादो विद्यार्थी 9वीत 5 वा 6 विशयांनी नापास जालो तरी ताका 10वीत वचपाची संद मेळटली। हे खातीर ताका 10वीत आसतनाच सप्लिमेंटरी परीक्षेच्या आदाराचेर 9वीत नापास जाल्ल्या विशयांनी पास जावचें पडटलें। विद्यार्थ्याक 10वीची परीक्षा दिवपाक मेळटली। फक्त 9वीत पास जाले बगर ताचो 10वीचो निकाल जाहीर करचे नात। 9वीत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचे वर्स फुकट वचचे न्हय म्हणून ही तरतूद राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत केल्या। तशेंच NEPन 9वीत नापास जावप्यांक 9वीत पास जायनासतनाय 10वीत पास जावपाची संद उपलब्ध आसा। हे खातीर विद्यार्थ्यान विद्यालयांतल्यान लिव्हिंग सर्टिफिकेट दिवन 10वीत खाजगी उमेदवार म्हूण नोंदणी करप गरजेचें। हे विशीं म्हायती दितना शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी म्हणलें, 9वीत नापास जाल्ल्यान जायत्या विद्यार्थ्यांची 2-2 वर्सां फुकट गेल्यात। आतां 9वीत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक 10वीत वचपा सयत परीक्षेक बसपाची संद मेळटली। मात 9वीत नापास जाल्ल्या विशयांत तांकां पास जावचें पडटलें। 9वीच्या विशयांत जो मेरेन ते पास जायनात तो मेरेन 10वीचो तांचो निकाल जाहीर करचे नात। खाजगी उमेदवार म्हूण नोंदणी केल्यार 9वीतल्या नापास विशयांत सप्लिमेंटरी परीक्षेच्या आदारान पास जावपाची गरज ना। तांकां सरळ 10वीचे परीक्षेक बसपाची संद मेळटली। प्रात्यक्षीक परीक्षा 9वीचें शिक्षण घेतिल्ल्या विद्यालयांत दिवची पडटली। हे येवजणेच्या आदारान 9वी पास जायनासतनाय 10वी पास जावप विद्यार्थ्यांक शक्य जातलें अशें शेटये हांणी सांगलें। 10वी खातीर खाजगी उमेदवार म्हूण नोंदणी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक 10वीच्या वर्गात बसपाची सक्ती ना। हाका लागून ITI वा हेर संस्थेंतल्यान एखादो अभ्यासक्रम पुराय करपाची संद तांकां मेळटली। 8वी पास जाले उपरांतूय ITIत कांय अभ्यासक्रम आसात। तशेंच हेर खाजगी संस्थांनी कॉम्प्युटराच्या प्रशिक्षणा सयत हेर अभ्यासक्रम उपलब्ध आसात। ते करप ह्या विद्यार्थ्यांक शक्य जातलें। खाजगी उमेदवार म्हूण नोंद जाल्ल्या विद्यार्थ्यांकूय 10वीच्या वर्गात हाजिरी लावपाची संद मेळटली। हे खातीर संबंदीत विद्यालयान परवानगी दिवपाची गरज आसा। ह्या विद्यार्थ्यांचो 10वीचो निकाल हेर विद्यार्थ्यां सयत जाहीर करतले, पूण संबंदीत विद्यालयाची नोंद निकालात जावची ना। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। आमचो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।